हांव जेन्ना जेन्ना सगळे कडेन वयता त्या मतदारसंघाची गरज कितें आहा हांगा गरज हे आयजची न्हू हे गेले इतल्या वर्सां आमी पळयता की आयज आमी एक कांदोलीचे एक हेल्थ सेंटराचेर आमी म्हणटा संख्या वाडोवंक ना पूण संख्या वाडून तेजे त्रिप्पट जाल्ले आसा पूण हांगा सालिगांव मतदारसंघात ताका तेच म्हणटालो भितर येवपाचे पयलीं पयर मुख्यमंत्री कडेन म्हाजी चर्चा जाली की GSIDCन कांय गोश्टी करपाची गरज आहा आनी GSIDCच्या माध्यमांतल्यान कांय प्रकल्प आनी आरोग्याचें खातें जें आहा हेजें सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना मनोहर बाब पर्रीकर आशिल्ले म्हाजे वडील जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले हे दोगांनी GSIDCच्या माध्यमांतल्यान बऱ्यापैकी इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें करपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो आनी मेंटेनन्स बी तेच करतले आनी हांगा प्रोविदोरियाची जमीन हांव आयकून हांव थकला एक्चुअली सद्या पूण ताका हांवें सांगलां की हे मेगा कॅम्प जातकूच मुख्यमंत्री कडेन फाल्यां 24 तारखेक जेन्ना विधानसभा चालू जाता प्रोविदोरिया आनी इतर मंत्री जे कोण कॉर्डिनेट करपाक जाय तेंचे कडेन आमी बसून ती जमीन जी आहा म्हाका याद आहा की एक जमीन जी आयडेंटिफाय केल्ली त्या जमनीचेर ह्या केदार बाबाच्या इलेक्शनाचे पयलीं आमकां कसलेय परिस्थितीन ते PHC उबें करपाची गरज आहा आनी बेडीड उबें PHC करपाक कांयच हरकत ना थोड्या प्रमाणान बेड आसल्यार आमी जेन्ना बेडीड PHC आमी म्हणटा केन्ना केन्ना जस्टिफिकेशन आमी करता की हांगाच नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमकां लागीं आहा पूण नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट लागीं आसलें म्हणून जायना एमर्जन्सी गांवांत जर जाली मतदारसंघात जाली तर आमकां वेगळ्या तरेन पेशंटाक योग्य तरेचे ट्रिटमेंट दिवपाची गरज आहा आयज तुमकां सांगपाक म्हाका एक अभिमान दिसता की ह्या पक्षाचो एक मंत्री एक कार्यकर्तो हांव मंत्री म्हणना खंयी गेल्यार हांव एक कार्यकर्तो म्हणटा सगळे आमचे आमदार सगळे आमच्या लोकांक गोंयचे जनतेक आमी वेगळे तरेन आउटरीचाच्या माध्यमांतल्यान आमी हेल्थ केअर पावोवपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय मागीर तिच्या माध्यमांतल्यान आमी एक एक करून आमी घेतले आयज तुमी एक लक्षांत घ्या सालिगांव मतदारसंघ आसूं काय म्हाजो 70चो भाग आसूं काय आयज कांदोलीचो आसूं आमचो कलंगूटचो आसूं आयज डीन हांगा आयल्या आयज आमची बाय रुपा आयल्या आयज सॅटर्डे सुटी आसली तरी बी आयज सॅटर्डे संडे प्रत्येक मतदारसंघात आमची आयडा डॉक्टर आयिल्ले आसा डीन आनी आमी प्रत्येक मतदारसंघात वचून आमी वेगळे तरेन लोकांक योग्य तरेचे हेल्थ केअर पावोवपाचो आमी प्रयत्न करता तुमकां परत सांगता तुम्ही आयकले आसतलें म्हाजें भाशण परत तुम्ही म्हणटले वो काल आमी लंग कॅन्सर स्क्रिनिंगाचे आमी आयज एस्ट्राझेनिका कडेन टायप केल्ले आसा कॉन्फिडेन्शियलिटी प्रायसींग म्हणजे जे सामान्य मनशाक 100 रुपयाक आमकां सरकाराक आमकां ड्रग्स गावता ते आमी कॉन्फिडेन्शियलिटी प्रायसींग कित्याक फुडें करता कारण तेज्या माध्यमांतल्यान 100 रुपयाचे तेच ड्रग आमकां 40 रुपयाक गावतले म्हणजे आनी लोकांक आमी तेजी सेवा करपाक शकता आनी लोकांक ताका योग्य तरेचे लायफ सेविंग ड्रग्स लोकांचे कडेन आमी पावोवपाक शकता आनी बऱ्यापैकी ट्रिटमेंट आमी लोकां खातीर दिवंक शकता सालिगांवचें हें स्वप्न बाब केदाराचें एक हेल्थ सेंटर आनी प्रायमरी हेल्थ सेंटर ते प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हणूं शकना ताका कम्युनिटी हेल्थ सेंटरचेच दर्जो दिवचो पडटलो तशेंच आयज थंय आमी कंप्लिशनाक आमी प्रयत्न करता की बेगिना बेगीन कलंगूट मतदारसंघान बी तेंचो इन्फ्रास्ट्रक्चर बेगिना बेगीन कंप्लीट जावंक जाय आनी हांव काल डॉक्टर कडेन उलयतालो हेमोफिलिया पेशंटा खातीर आमी आतां फ्री आमी ट्रिटमेंट आनी फ्री इंजेक्शन दिता 10 पेशंट आसूं 20 पेशंट आसूं पूण ते आमचे गोंयचे भुरगे गोंयचे पेशंट तेंचेर सरकाराची जबाबदारी आहा खंयचे बजेटांतले वेगळे हेडांतल्यान पयशे कमी करून आरोग्याचे आमी लोकांचे सांबाळपाचे आनी आरोग्य कवच आमी सदां आमी पुजेक जेन्ना बसता आमी जेन्ना चर्चान वयता आमी देवाक मागता की देवाचो आमचेर परिपूर्ण आशिर्वाद आसचो आनी आमच्यो ते देवाचो आशिर्वाद आसल्यार आमी खुबशे बरे गोश्टी करूं शकता आमी लोकांचे भोवती एक आरोग्य कवच आनी एक वेगळे तरेचें एक कवच म्हणजे लोकांची एक आरोग्य सुरक्षा आनी सुरक्षीत लोक उरचे लोकांचे जीवन सुरक्षीत उरचे म्हणून पयर मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करतना 100 एम्ब्युलन्स हांवें मागल्या म्हणजे आमच्या प्रत्येक मतदारसंघात न्हू ते 7 मिनटां भितर एम्ब्युलन्स थंय पावतली आनी त्या मनशाक जर गरज पडल्यार ते ताका योग्य तरेन ताका ट्रिटमेंट दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो नवीन एक इंजेक्शन म्हाज्या मनान आहा ते रिइंट्रोड्यूस करपाक हांव जेन्ना पयलीं मंत्री जालो एक्सिडेंट केसीसाक डील करपाक आमचे हायवेचेर जे एम्ब्युलन्सीस आसा नोवो 7 इंजेक्शन ताका 1 लाख काय 70,000 रुपया पडटा ते परत एकदां आमच्या एम्ब्युलन्सीचेर आमी नोवो 7 फॅक्टर 7 म्हणटा ताका ते ब्लड व्हांवता ताका ते एक कंट्रोलान हाडपाक म्हणजे टू प्रिवेंट ब्लड लॉस नोवो 7चे इंजेक्शन आमी परत एकदां एम्ब्युलन्साचेर इंट्रोड्यूस करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो तुमी सगळे महिला जे हांगा आसा केन्ना केन्ना आमी म्हणटा की महिला ब्रेस्ट कॅन्सर वाड जाल्या ब्रेस्ट कॅन्सरा खातीर 4.5 लाखाचे इंजेक्शन्स आमी इंट्रोड्यूस केल्या आमचे लोकांचे जीवन हे सरकाराक म्हत्वाचें आहा
आयज आमी पळयता की केन्ना केन्ना आमी वेगळे तरेचे आमी रिसर्च करपाक आमी फुडें वयता, पूण त्याच बरोबर हांवें डॉक्टरांक बी सांगलेलें आसा, डॉक्टरांची आमकां गरज आहा, कित्याक डॉक्टर ज्या तरेची काम करता तेंच्या बी जिवनान जर कितें तरी बरें जावंक जाय तर सरकारान वेगळे तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक जाय. सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून नवो कन्सेप्ट म्हणजे अमित महादेव मुंबयचो तेजें काम आमी ऑलरेडी चालू केल्लें आसा. ट्युमर जर आयज जाले ब्रेनान जाले तर ते ट्युमर आयज एंडोस्कोपिकली आमी ते ट्रीट करूं शकता. स्कल ओपन न करता तेका एंडोस्कोपिकली नाकांतल्यान एंडोस्कोपिकली आमी वेगळे तरेन आमी आमच्या पेशंटाक योग्य तरेचे ट्रिटमेंट आमी करूं शकता. आयज आनी एक आहा की ल्हान भुरग्यांची परिस्थिती. आयज ते ल्हान भुरगे जे जल्माक येता तेंच्या खातीर PNRC पेडियाट्रिक न्यूरो रिहॅब सेंटर आमी परत एकदां रिवायव वेगळे तरेन आमी आयज करपाचो आमी फुडाकार घेतला. आनी आयज तुमी पळयता आनी तुमी मान्य करतले की गांवांत आयज पर्यंत हांव काल कोणाक सांगतलो की महिला जर चली जर असली तर त्या चलीक जर डिफॉर्मिटी बाय बर्थ असल्यार गांवच्या लोकांक आनी कित्याक गांवच्या लोकांक आमी आयज अर्बन एरियान बी पळयल्यार तिका केन्ना फुडें हाडिना. आयज तिका ते लिपोवन दवरता. तांकां दिसता की घरान कितें तरी वायट कितें तरी आसतलें वयल्यान म्हणून आमी तिका फुडें हाडिना. तिचें ट्रिटमेंट बी योग्य तरेन जायना. म्हाज्या मतदारसंघान पळयल्यार तिका कुशीक काडून दवरता. हांव मनीस चुली कडेन पावपी मनीस, हांव कसोय दिसलो म्हणून तसो ना तो. हांव गांवान जो भोंवता हांव गरीब मनशाचे चुली कडेन पावन हांव म्हायती काडटा की बाबा तिचे गरज कितें आहा ती. आनी म्हणूनच आयज आमी त्या डॉक्टर्स टाटा मेमोरियल बरोबर आमी कॅन्सराचे हॉस्पिटल उबे करता. ब्रेस्ट कॅन्सराचे 1.5 लाख आय ब्रेस्टाच्या माध्यमांतल्यान महिलांक स्क्रिनींग करपाक आमी शकले. लंग स्क्रिनींग आमी करता बाय डिफॉल्ट. आमी लोकांचे एक्सरे करतना आमी लंगाचे ते एक्सरे करतले म्हणजे थंय लंगाचे कॅन्सर संबंदीत कितें आहा, कॅन्सराचे टेस्टींग एंड मार्कर्स आमी बाय डिफॉल्ट आमी ह्यो सगळ्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचो सरकाराक आमी ऑलरेडी आमी डायरेक्शन आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटच्यान दिल्लें आसा. आयज हे यंग डॉक्टर्स हांव सदां तांकां सांगता आनी ते मान्य करतले की घरान जेन्ना दुयेंस येता वेगळे तरेचे दुयेंस येवं शकता. आयज पयलीं म्हणटाले हार्टाचें कितें असल्यार एकदम व्हडलो प्रसंग आयला, पूण म्हाका दिसता हार्टाचे आयज प्रसंग आयल्यार आनी कोणाक ब्लॉक जाल्यार ते पायपलायन आमी कशें क्लीन करता तशें आयज डॉक्टर क्लीन करून तुमकां तरूण मनीस करून आमी फुडें वयता. आयज आमी म्हणटा की आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजाचे डॉक्टर्स इतलें काम करता आनी आयज ते हांव विसरलो तेंची मिसीस PWD व्हडले पदार आशिल्ली, तिका मुद्दम विचारल्यार जाता की आयज पायपलायन चोक जाल्यार आयज त्याच तरेन आमकां टायमली इंटरवेन्शन जर गावल्यार आमी कार्डियाक आनी इतर वेगळे तरेचे गोश्टी आमी सॉर्ट आवट करूं शकता. आयज आमी एकूच राज्य आहा जे खंय आमी आयज पेसमेकर आनी इवन लीड आमी ताका लीड्स म्हणटा तेजे शिवाय 8 लाखाचे पेसमेकर आमी मनशाक फ्री दिता. गोवा एकमेव राज्य खंय आमी 200 कोटीचे वयर आमी मेडिसिनां फ्री दिता. आयज आमी इन्सुलीन आमी फ्री दिता. इन्सुलीन कित्या खातीर? इन्सुलीन म्हणजे तुमचे शुगरा खातीरूच न्हू, पूण लायफस्टायल चेंज करून ते तुमचो इंटेक ऑफ इन्सुलीन कमी करपाचो आमचो प्रयत्न आमचो आसता. आनी देशाचे प्रधानमंत्रीचे एक इच्छा आहा की आमी प्रत्येक मनीस मंत्री म्हणून न्हू एक कार्यकर्तो म्हणून आमी काम करता. सामान्य एक मनीस समाजातलो एक समाजकार्य म्हणून आमी काम करपाचो आमी हातीन जे आमी जबाबदारी घेतल्या ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. एकूच लक्षांत घ्या, ह्या तरेचें नेतृत्व बरें काम करता आनी तेजें जें कितें मनान जें स्वप्न आहा तें फुडले इलेक्शनाचे पयलीं GSIDCच्याच माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता तेणी आनी आमी एकत्र येवन हे हेल्थ सेंटर जे सालिगांवचे लोकांचें एक स्वप्न आहा ते बेगिना बेगीन पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न आसूं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.